Yeah, the Chief Minister, we are having a booth Melawa today, and we decided to start early and complete Morod, as it is the ward of Bab Sudhir Kandolkar. And आम्ही 4 सुमार सुरू केले and 3 वरां भितर पूर्ण मोरोड सोंपयलो. रिस्पॉन्स आयला तो पॉझिटिव्ह आयला and जे लोक आमच्या वांगडा आयज जमले, they have come in a huge number and they have shown their support and shown their strength. Today I believe Mapsa has shown that this seat is for the BJP only. आम्ही एक सांगता, हांव मार्जिनाचेर वयच्या पेक्षा हांव म्हणटलो की मोठी लीड घेवन, हांव आत्तां सांगू शकना बट मोठी लीड घेवन ज्या पद्दतीन आमचो फाटलो दिवंगत हांगासलो आमदार आमचो डेप्युटी CM बाब फ्रांसीस डिसोजा गेली 22 वर्सां त्यांनी म्हापसा खातीर सर्व केला. म्हापसा खातीर जे डेडिकेशन आसा, लोक ताकाय वळखताले, लॉयलिटी ऑफ द पार्टी हे लोक जाणा आशिल्ले आनी इजिली एप्रोचेबल, घरा कडेन गेल्या उपरांत इजिली मेळटालो. 10,000च्या 14,000च्या मार्जिनान जेन्ना बाब फ्रांसीस डिसोजा निवडून येयला, नक्कीच त्याच तशाच पद्दतीच्या मोठ्या मार्जिनान जो आसा जोशुआ निवडून येतलो. म्हापशांतले मोठ्याच पोटीची सगळी कामां उरल्या ती कंप्लीट करपा खातीर हांव मुख्यमंत्री नात्यान ताच्या बरोबर आसतलो आनी म्हापशाकारांनी भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरतो, म्हाजेर विश्वास दवरतो. दीपक जावळीकर सांगता म्हादेव 3 नंबराचेर आनी म्हादेव सांगता दीपक 2 नंबराचेर. जाल्यार ह्या उमाणे आसा 1 नंबराचेर कोण जालो? सिंपल. आता आमचे गांवचे थोडे उदरगत आसा ती उरल्या, होच कारणां लागून भाऊ म्हणटा आपूण कितें रुलींग वयता आनी जी कितें आमची पेंडींग आसा ती सगळीं सॉर्ट आउट करतलो म्हणून. पूण एकूच हांव सांगता, सुभाष शिरोडकाराक आमी आदींच सावन वळखताय आनी बरे भाशेन निवडून इतली वर्सां तो येयला आनी 25 वर्सां आनी 7 वर्सां पासून तो बरे भाशेन जिखला आनी म्हणटूच आमकां तेकाच मत घालपाक सारकी काळजां सावन आमी सगल्यांनी मातशें म्हणून हें आमी उलोवप केलां. आमी तेजी दारां गेली तो आमकां केन्ना अशें येया बसा जेवा खाया तशें आनी भाभी सुद्दां ती आमची घरची अशी म्हणल्यार आमकां ती पोरकी अशी केन्ना करिना. सगळ्यांक हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं सगळ्यांक ती गेले म्हणटकीर भाऊर रोखडो सामको हात दितलो, हात घालतलो, अशें करून भितर येया बसा आनी आमी सुद्दां गेल्या तेंगे किचना बी सगळ्या भोंवन अशें करून भितरल्यान भायर सरता. लोकांची काम पळय 10 वर्सां पयलीं पेंडींग उरल्या न्ही, ती हे फावटी आमी सॉर्ट आउट करपाक मुखार सरल्या. आतां हांव पंच हिंगा निवडून येयल्या 1.5 वर्स जालें, कसलो प्रपोजल गायल्या भाऊ ओपोजिशना आसून एक तरी काम जालें ना. ताका लागून हो आख्खो गांव म्हजे फाटल्यान आसा. म्हणजे जाता जाल्यार कितें आमी सपोर्ट करया, रुलींग पार्टी आहा ती एका म्हणून आमी भाऊक मुखार धाडला. विकासाची व्याख्या करपाची गरज नसता, अशा वेळाचेर भाव म्हणून बापूय म्हणून भारतीय जनता पार्टी स्कीम हाडिल्ली आशिल्ली, ती स्कीम म्हणून जी लाडली आशिल्ली जी लाडली आशिल्ली 1 लाखाची रिफॉर्म जाले, पक्ष सत्तेर आयलो, पक्षान मुखार व्हेले, वाट केली, सगळ्यो गजाली आमी पळयल्ले आसा. लोक आज शिक्षीत जाल्ले आसा, लोकां बरी म्हायती आसा, बाबा आपल्याक कितें बरें पडटलें. लास्ट BJP सरकाराक कितें जाय? आमकां जाय बऱ्यांतलो बरो विकास. सोमतेचेर जो विश्वास आनी स्वाभिमान दाखोवन पक्षान भाजपान तांकां ही तिकेट दिले, ते खंयच चुकोवंक ना आनी ते बांद्रेची जनता तर कशीच चुकोवपाक दिवची ना. हें वचत त्या गांवान वचत त्या जाग्यार आमकां दिसता. आनी हांगा जर हे आमी फक्त पार्शा खातीर एक्चुअली कोपरा बैठक म्हणून आमकां शेड्यूल दिल्ले पक्षान, जे युजली भायर खंय तरी 25 खुर्चे लावप आनी 50 लोक उबे रावता अशी कोपरा बैठक आसता. पण ही मिनी सभा जाली. तरी जाणटेलो आई बाबा आसा, भुरग्यांचें लक्ष ना जाल्यार ताका कोण तरी पळोवपाक जाय म्हणून ते 2000 रुपया. जर समज अशेंच एक दुयेंत जालें जेका ताका मोडपा खातीर पयशे ना जाल्यार DDSSY स्कीम जाय. हें सगळ्यात पयलीं चिंतलें गोंयान म्हणटा तशें भारतीय जनता पार्टी सरकारान चिंतलें आनी ताच्या खातीर तुमी भरभरून मतां दिली आनी हाच्याय फुडें जाता भारतीय जनता पार्टी. राजकारणात केन्ना कितें घडत ते तुमकांय खबर नासतली आनी आमकांय खबर नासतली. म्हणून सांगता जशें एक म्हण आहा, वैऱ्याची रात आहे जागते रहो. म्हणून भावांनो भयणींनो तुका एक विनंती करता, गेले 4 महिने गेले 2 महिने 2.5 महिने ज्या कष्ट घेतल्यात निमाण्या कडेन आमी गाफील रावप ना. निमाण्या 7 दिसान गाफील रावप ना. आमचे कर्तव्य, आमची जबाबदारी, आमची एकच उद्देश, एकच इच्छा की खंयच्याय परिस्थितीन 23 मे दयानंद सोपटे आमच्या खातीर सोडलेले आमदारका आमी परत दितले.
तेचे खातीर तेही जास्तीत जास्त मतदार तुम्ही घडोवन हाडटले.